खूब वर्सां आदीं एका पुर्तुगेज मनशान म्हणिल्लें, गोवा निंगे लेवारा, गोवा निंगे लेवारा पुर्स अकाबारा. हाचो अर्थ आमचे भाशेंत असो की गोंय कोण व्हरचो ना वो करूंक पावचो ना. गोंय आपले आपूण काबार जातलें. फाटलो इतिहास आनीक आयची गोंयची दशा पळयत जाल्यार त्या मनशाचीं उतरां खरीं जातात काय दिसता. घडये तो मनीस फुडार पारखी आशिल्लो आनी फुडारांत कितें घडूं येता हाचो सारको अदमास करतालो. गोंयच्या मुक्ती उपरांत जें घडलां आनी आयज जें घडटा तें आनी ताणें जें पारखिल्लें तें खुबशें जुळून येता. गोंय कोण व्हरचो ना अशें ताणें म्हणिल्लें, वो व्हरूंक पावचो ना, तें खरें जालें. महाराष्ट्राक गोंय आपलें पोरसूं केल्लें जाय आशिल्लें आनी त्या खातीर महाराष्ट्राक गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जाल्लें जाय आशिल्लें. पूण ओपिनियन पोलांत स्वाभिमानी गोंयकार जिखले, नीज गोंयकार जिखले आनी ताका लागून तें मर्जर, तें विलिनीकरण जावंक पावलें ना. गोंय महाराष्ट्राचें पोरसूं जालें ना. आतां दुसरो भाग जो आसा त्या पुर्तुगेज मनशाचो तो गोंय आपले आपूण काबार जातलें आनी तें खरें जावंक वता काय कितें अशें आयचे घडयेक दिसूंक लागलां. गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो ते घडणुकेक फाटल्या सोमाराक 35 वर्सां पूर्ण जालीं. ह्या 35 वर्सांच्या काळांत गोंयचें राज्य कशें चल्लें हाच्यो कितल्योश्यो देखी आमकां आयचे परिस्थितींतल्यान मेळटात. 35वो वर्धापन दीस सोमाराक जालो. ताचे 3-4 दीस पयलीं खबर आयली की गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या चल्यांच्या हॉस्टेलाची एका कुडींत गांजो मेळ्ळो. थंय 4 चले आनी 1 चली आशिल्ली. हाचे परिणामी 5 जाणांक कॉलेजांतल्यान काडून उडयल्यात. काडून उडयल्यात बरें आसा, गुन्यांव करतकच ताजेर कारवाय जाता. पूण प्रस्न सुट्टा, मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलांत गांजो पावपाची वो घुवड्यो वखदां पावपाची ही पयलीच खेप काय हें घडत आयलां आनी आतां उक्तें जालां कोण सांगना. घडये कोणें तपासूय करूंक ना. हें कितलीं वर्सां चलत आयलां आनी कशे कशे तरेन ताजे परिणाम जाल्यात हाचो अभ्यासूय कोणें केल्लो ना. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजाच्याच परिसरांत लागींच कुजिराचो व्हडलो शिक्षणीक कॉम्प्लेक्स आसा. कितलींशीं हायस्कुलां आसात, हायर सेकंडरी आसात. थंय जर हीं गुवळे वखदां पावत, घडये पावलेय आसत, आमकां खबर ना. अशें केन्नाय घडटलें तेन्ना तें कळटलें, उक्तें जातलें. तो मेरेन तें लिपून उरतलें. म्हणटकच थंय जर हीं पावलीं जाल्यार केदो आकांत जावं येता हाजी कल्पना केल्यारच भंयाचो कांटो आंगार उबो रावता. हें अशें कित्याक घडूंक पावलें हाका एक इतिहास आसा आनी तो इतिहास फाटल्या 40-45 वर्सांचो आसा.